कन्स्ट्रक्शन प्लॅनिंग करत करत असताना अशें आमकां दिसून आयलें की आमी कन्स्ट्रक्शन करत आसा, आमी राम मंदिर रिस्टोरेशन, जे आमचे ताजे एन्सिलरी स्ट्रक्चर्स आसा ताजे रिनोवेशन, नंतर बाकीचे वैदीक तांकां राबचें नाजाल्यार कोणें तरी फाल्यां स्टुडंट्स येतात तांकां राबचें नाजाल्यार रामनवमी विजिटर्स ब्लॉक अशे तरेन बांदचे शेवटू प्लॅन केला 2.5 वर्सां पयलीं. बट आमकां तेन्ना दिसून आयलें की हे सर्व बेनिफीट आमगे समाजाक मेळटाले. फाल्यां आमी पाठशाले केले, फाल्यां वैदीक शिकून येताले, ताजी बेनिफीट फाल्यां समाजा जाता. रामनवमीक लोक येताची तेही वापस समाजाक हांगा रावचेक वेवस्था मेळटा. वैदीक फाल्यां हांगा कोणें तरी रावता ताज्यान वैदिकाचे म्हळ्यार इट्स बेनिफीट टू दी समाजा जाताले. बट देवाक कसन दिलें ही एक प्रश्न आमकां मनांत येता आशिल्लें की देवाक कितें कसन केलें. हे समाजाक जालें, समाजाचे अभिवृद्धीक जालें, बट कोणाचे निमित्तान हें जालें आमी वापस कसन दिता आसात. देवाक आमी कितें वापस दिवचें आमगेलें की ती योग्यता ना. तर त्या निमित्तान आमी कितेंय दिवचें आसल्यार ते कशें भक्ती रुपान ना कसं तरी उच्चारण करून कितें तरी करून आमी देवाक दिवचें जाता. बाकी कितेंही दिल्यार आसनी ते देवाचे सृश्टी जाता. फल दिया, उदा दिया ना कितेंही तुमी वस्तू दिल्यार न्ही, दॅट इज ऑल क्रिएटेड बाय गॉड. बट आमी स्वता देवाक कशें तरी दिवप म्हळ्यार ते आमची भक्ती, तेतून मंत्र रुपान आनी भक्ती ऍड करून आमी देवाक दिवचें जाता म्हणून अशें विचार करून इतल्यानी आमी कन्स्ट्रक्शन करत आसा. देवाक कितें दिलें म्हणून प्रश्न आयलो. तर तशे प्रश्न आयले कडेन आमी प्लॅन केलें की 550 days रामनाम जपाचे अभियान करें आणि 550 कोटी करें आणि विल स्टिक टू 550 days 550 crores.